जो हेच्या पयलीं फॉरेस्टाच्या अंडर आशिल्लो तो PWDच्या आमच्या प्रोसिजरान फॉरेस्टान हँडओवर केलो PWDक आनी तेजे नंतर हो प्रोसेस चालू जालो रोडाचो. हेका खूब आमकां त्रास काडचे पडले, फॉलोअप खूब जालो, गांवच्या लोकांनी हितून खूब हातभार लायलो. स्पेशल हांव थँक्यू म्हणटा चंदन खांडेपारकार आनी बाकीचे तेंचे वांगडी जे कंटिन्यू हेका खंय ना खंय आमकां पुश करीत रावताले की केन्ना जातलो रोड, तेय वचून फॉलोअप करताले. तशेंच आमचे स्वर्गीय रवी नायक सर हेंच्यांनी आमकां खूब आदार केलो. ते जर नाशिल्ले त्या टायमार नाजाल्यार हो रोड जावपाक पॉसिबल नाशिल्लें. तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो. प्रत्येक गजालीक ते इंजिनियराक जावन नाल्यार आनी कोण जे खंय फायली अडकताले थंय फोन मारून ते सांगताले की बाबा ही प्रायोरिटीचेर घेवची, हांगा रोड हो नाच, तांकां वचपाक सामके त्रास जाता. तुमी आतां एक विज्युअल तुमकां हांव दाखयता. हांगा कशे ते त्रासान लोक जे फुडें जी घरां आशिल्लीं, देवळां आशिल्लीं थंय कशे वयताले. तांकां हांव जेन्ना इलेक्ट जावन येयलो तेंचें एकूच म्हणणें आशिल्लें की सराक सांगून हे कशें तरी काम फुडें व्हरा आनी कंप्लीट करून दियात. आयज आमचे मदीं आसा आमचे सरपंच रितेश सर, तशें डेप्युटी सरपंच, बाकी सगळे आमचे वांगडी गांवचे लोक. हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा तेंच्या सगळ्या फुडें हांव थँक्यू म्हणटा रितेश सर, तशेंच आमचे इंजिनियर माणू सर हांकां की तेंच्यांनी ही फायल फॉलोअप करपाक खूब म्हाका मदत केली. आनी आज हें काम चालू जालां. बेगीच्या बेगीन आमकां हांव कॉन्ट्रॅक्टराक मागता की हें जाता तितले बेगीन लोकांक हें काम करून तेणें दिवचें आनी बरें स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें काम करतलो अशी आमकां आशा आसा. हो सगळ्या लोकांक गरजेचो आशिल्लो. पयलीं प्रसाद बीन घेताले हांगासर ते लोक येताले सगळे. आतां ते रोडूय ना, हेंवूय ना, येवपाक वचपाक त्रास जाताले. पूण ते आतां दिवजां फाल्यां दिवजां आसा हांगासर. सगळे लोक हांगासर दिवजां पेटोवपाक येतले आनी अशें करून ते आतां सुमार कितलीं वर्सां तुमकां हो रस्तो आतां जाता दर कितलीं वर्सां जालीं आतां म्हणटा? आमकां बरीच वर्स जाली ते हे रस्तो जाय म्हणटाले. म्हणल्यार फॉरेस्टा लागून तो आडोन उरलेलो. म्हणल्यार आतां सरान तो हें करून हें केला, क्लियरन्स करून आतां हें केलां. हो रस्तो आमकां खूब गरजेचो आशिल्लो. हांगसर हे रस्त्या पयलीं आमी मॅरिको कडल्यान ती सायडीन सुद्दां व्हरोन दोंगरार मात देवूळ बांदलें. तेजे पयलीं तेजे हांगसर येवपाक आमकां एक शॉर्टकट वाट आशिल्ली. MIBK कडल्यान सोमते अशें दोंगरान आमी वयर येताले. ते कोणी बरो ना जालो, कोणी घालता आमी पायणे भुरग्यांक घालता ते पायण्या घालून सकयल व्हरताले. इतके गरजेचो. आनी हें जें देवूळ आसा तें देवूळ म्हणजे आमचे तळावले, निरंकाल, पाळी अशे ह्या देवळाचे सगळे आमचे हांगसर देवळाक दिवजां येता. देव पयलीं सुद्दां अशें चलत येताले. इतको आमकां गरजेचो आशिल्लो. आयज हो रस्तो जालो बद्दल हांव खूब आनंद. पत्रवाचे धन्यवाद. पत्रवाचे परिश्रमान ते जालो आज. आनी आमचे इंजिनियर आसा आमचे मानुशेक. तशेंच आज आमी जे सरान हो प्रायोरिटी दिवन हो रोड म्हणजे फॉरेस्टांतल्यान वतालो हो रोड खूब वर्सां जालीं आनी हेजे खूब अत्यंत गरज आशिल्ली हो फूल रोड करपाची. ती आज आमी हो फूल रोड करपाक काम सुरू करपाक आज आमी हांगा सुरवात केली. आमी सगळ्यांनी मेळून सगळ्यांनी नाल्ल फोडून आज हें काम सुरू जाता आनी हें रोखडें काम सुरू करतले. जे विनीत ढवळीकर आसा हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां रिक्वेस्ट करता हे बेगीनच्या बेगीन फूल रोड करून घेवचें. किंवा खूब अत्यंत गरजेचो रोड आशिल्लो हो. इतकोच पार्ट थोडे क्लियरन्स जाय आशिल्ले फॉरेस्टाचे बीन, ते सगळे क्लियरन्स घेवन हो रोड आमकां खूब टायम लागलो. पूण आमी फॉलोअप करून सराच्या ऑफिसांतल्यान सरान आनी पंच मनीश नायक तशेंच सगळ्यांनी हातभार लावन हो आज हो रोड आमी आज सुरवात जाला आनी हो आज आयच्यान फूल रोड करपाचो हो आज सुरू जातलो. सो दोनी कनेक्टेड जे गांव आसा त्या सायडीनी गांव आसा, हांगा पांचमे आसा, हे सगळ्याक लोकांक आनी थंय देवूळ आसा आनी देवूळ आसल्या कारणान सगळे लोक पांचमेचे लोक खांडेपारचे लोक थंय वता. सो तेज्या खातीर हो अत्यंत गरजेचो आसा रोड आनी हो सराच्या हाती प्रायोरिटी सरान विजीट करून हांगा तो करून आमच्या हातीन आज नाल्ल फोडून आमी हो आज कॉन्ट्रॅक्टर काम सुरू करतलो. इतलें सांगता. कितलो स्पॅन हा हो टोटल? हो 1.5 किलोमिटर आसा. 1.5 किलोमिटर. अरावंड 33 lakhs हेजे टेंडर अमावंट आसा. आनी लोक घरा बीन आसा हांगासर? थंय सकयल घरां आसा आनी ते देवळूय आसा. मेन देवूळ आसा थंय.